नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवान. दिप्ती नागवेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. जमनीच्या फ्रॉडांचो मास्टरमाइंड मोहम्मद साफी कडच्यान एसआयटीचे कस्टडींत एक गजाल भायर सरता. जे गोंयकार गोंया भायर वा विदेशांत रावतात वा सोंपल्यात तांच्यो जमनी सोदूंक टीम करून माफियाचे कारस्थान चलताले म्हूण साफीची कबुली. एसआयटी हातून सरकारी अधिकाऱ्यांचोय नेक्सस उस्तिता. आता मेरेन 90 फ्रॉडा. मुख्यमंत्री म्हणटा लोकांनी एसआयटी कडेन प्रकरणां पावोवची. म्हणजे 20-22 केसीस वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशना वयल्यान एसआयटी कडेन धाडल्या. लोक आता इंडिव्हिज्युअल सगळे हाडून बरोवन दिवपाक लागले, हांगा हें जालां तें जालां. मागीर म्हाज्या लोकांक आव्हान आसा की तुमी डायरेक्टली एसआयटीक मार्क करा जाल्यार पोलीस स्टेशनाचेर दियात. तुमकां जी केस खबर आहा ती पोलीस स्टेशना कडेन दियात आनी प्रिलिमिनरी तेजी इन्क्वायरी सुरू जातली आनी इन डिटेलान वचूंक जाय त्या जाग्यार आमची एसआयटी एक्ट जातली. पण नक्कीच एक आसा, म्हणजे जो आमी म्हणटा की युनिनमस प्रॉपर्टी, जे कोण फॉरेन कंट्रीड आसा, जेचे कोण ओनर अस्तित्वात ना, तेच्यो प्रॉपर्टी ज्यो दुसऱ्यांक विकल्या आनी हडप केल्या त्यो करपाक मेळच्यो ना. डीजीपी म्हणटा केशी बेगीन तडीक लावंक एसआयटीक आनीक स्टाफ दितले. Recently, we have provided more staff to the SIT so that they are able to efficiently and effectively investigate the cases and look into the all aspects of these frauds. And if any official is involved, the law of the land will take its own course. जमीन घोटाळ्याची प्रकरणां कमी करपा खातीर कायद्यातूय काय बदल जाय जाल्यार एसआयटी सल्लो दिवंक शकता. And we also expect the SIT to come out with the recommendations how in future such cases can be prevented and whether there is any need of amendment of a procedure or any act or any rule. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी साहिल मांद्रेकार. राष्ट्रपती पदा खातीर एनडीएची उमेदवार द्रौपदी मुर्मू आज उमेदवारी अर्ज भरता. एनडीएच्या उमेदवाराक तेको दाखोवपा खातीर बीजेपीचे सगळे मुख्यमंत्री दिल्ली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतय दिल्ली एनडीए उमेदवारा फाटल्यान. यूपीएचो उमेदवार यशवंत सिन्हा 27 जूनाक उमेदवारी अर्ज भरूंक शकता म्हूण सुत्रां सांगतात. 2 उमेदवार उरले जाल्यार 18 जुलयाक मतदान. कोमनीदादींच्या अधिकारांचेर सरकारी अतिक्रमणाक आव्हान. कोमनीदादींचो कोड दुरुस्तीक विरोध. कोमनीदादींनी गोंयची गांवकारी आनी जमनी राखल्यात. सरकाराक फक्त मतां दिसतात. सरकाराक आपल्यो जमनी राखूंक जमना. आतां कोमनीदादीच्योय खावयतात. कोमनीदादींक विस्वासान घेतल्या शिवाय असली एकाधिकारशाही करची न्ही म्हूण म्हापशा बसकेन शिटकावणी. आमकां सरकाराक सांगपाक जाय की कोमनीदादीचे पळय एमेंडमेंट्स जावपाचे आसा ते आमच्या कोमनीदादीक नाका. कित्याक कोमनीदादीचे पळय कोड आसा तो एकदम बरो आसा आनी तुमी तो रिफॉर्म्स हाडटले. कोमनीदादी घट करपाक रिफॉर्म्स हाडपाक जाय. कोमनीदादीचो एडमिनिस्ट्रेशन, कोमनीदादीचे कितें ते कायदे कोमनीदादीक आनी मजबूत करपाक हाडपाक जाय ते आमकां वेलकम आसा. न्हय असले कायदे, न्हय असले अमेंडमेंट जे कोमनीदादीक आनी कमजोर करतले. वी रिप्रेझेंट सेंट्रल झोन. सेम जे कित्याक कोण कोणें सांगला तशेंच सगळे कोमनीदादींचें एनकरेजमेंट जाल्ला. सगळे वटेन नासतूच हेची आनी हाची. जो आमचे कडेन जागो आमच्या जाणटेल्यांनी दिला तो आमी सांबाळपाक जाय. तेन्ना आमी सगळ्यांनी एक जावपाक जाय आनी हांव निशेध करता की हे जे कितें आसा हे आमी सगळ्यांनी स्ट्रॉंगली कंडेम करपाक जाय. आमची एक तर इफ यू आर अनेबल टू प्रोटेक्ट अवर लँड, गिव इट बॅक टू अस. वी विल प्रोटेक्ट द लँड. तुम्ही ती खावू नकात. ही एकेशिया ट्री घालपाक तुमीच पयसो आमचोच खर्च केला. तोच पयसो आता तुम्ही वापरून तांकां काडून कोणीय येता. हांवें एका मनशाक विचारलें, अरे तूं हांगा कित्याक, तूं खंयचो? ना हुबळीचो. तूं कित्याक हांगा? नहीं, इधर सब कुछ फ्री मिलता है ना, इसलिए मैं इधर है. उधर बेच के ताणी सगळ्या हुबळीच्या आमच्या जे येवन उसगांव तिस्कार जे लोक भरल्या, इट इज मिनी इंडिया. म्हणजे सगळे कडले लोक मेळटले तुमकां. जर इंडियेचे प्रत्येक जाग्यावयले लोक जाय जाल्यार तुमी तीस उसगांवांत या आनी हें पळयात कशें चल्लां तें, की गव्हर्मेंट कशें लँड खावयतात. इंग्लिशीन जे वर्जन आहा तुमकां समजोवपाक की आर्टिकल 652 आहा, ते 652 क्लियर बरयलो आहा दॅट वी हॅव टू हॅव अ कन्व्हेन्शन आनी ते कन्व्हेन्शना प्रमाणे वी हॅव टू देन मेक इन द अमेंडमेंट्स. So all what we would like to say is let us go for this convention. Let us
let us oblige and respect Article 652. जुनाक शाळा सुरू जाल्यो मात भुरग्यांच्या हातांत अजून पुस्तकां ना. बूक स्टॉलांचेर सोदूंक गेल्यार पुस्तकां ना. शाळांनी भुरगीं कशी तरी दिनक्रम धुकलतात. पालक म्हणटा सरकारान लक्ष घालून बेगीन पुस्तकां पावोवची. शाळेचे मॅनेजमेंट म्हणटा पत्रव्यवहार चल्ला. शिक्षण खाते NCERTची सुत्रां म्हणटा 30 जून म्हणल्यार पुस्तकां पावतली. दोन अडेज वर्सां उपरांत शाळा ऑफलायन सुरू. मात सरकाराचो पुस्तक पुरवणेचो वर्स पद्दतीचो घोळ अजून चालूच. परिस्थिती पळोवंक आमी शाळेच्या भुरग्यांक गाठले. ये रे तू कितल्यान तुमी 60 आणि 60 तुमकां बुकां मेळ्ळी ना फक्त हिस्ट्रीचे गावले आनी बाकीची मेळोंक ना. आमकां मराठीची दिल्या हां आमकां मराठी आणि मॅथ्साची बुकां दिल्या आनी बाकीची दिवंक ना. ना कितें सांगता तुमी केन्ना मेळटली रे? खबर ना आमकां 6 डे. तुका सगळीं बुकां मेळ्ळी? कसली मेळ्ळे? एकूच मेळ्ळें जॉग्राफी आनी बाकीची टिचर कितें म्हणटा केन्ना मेळटली खंय? पालक म्हणटात मुख्यमंत्र्यान स्वता लक्ष घालून बेगीन पुस्तकां पावोवपाची व्यवस्था करची. इस्कॉल कॉमेर्स जावन आयज 15 दीस जाले. 6 तारखेक इस्कॉल कॉमेर्स जाल्ले. आजून परत टॅक्स्ट बूक मेळना. फक्त एक सायन्साचो तोच टॅक्स्ट बूक मेळ्ळो आहा. भुरग्यांनी शिकप कशें? गव्हर्मेंटाचे आजून तर BJP गव्हर्मेंट म्हणटा आजून आपूण म्हणटा सगळे ऑलरेडी केल्ल्या म्हणून आजून परत कांयच केल्लें ना हेजेर. कितें भुरगीं येता पावयता आमी वयता पूण हेजेर गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपा जाय. शाळेचे मॅनेजमेंट म्हणटा पुस्तकांक पत्रव्यवहार चल्ला. This year we have received only few books and we are eagerly waiting for the remaining quota. And that's why students they every day they ask us, and we are pursuing this matter with the higher authority, and they have given us assurance that they will provide these books in time. शिक्षण संचालक NCERTचो संचालक कॅमेराचेर उलोवंक तयार ना. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण सरकाराचे फायर फायटिंग चल्ला. कागदाचेर टॅक्स वाडयल्ल्यान कागद म्हारग जाला. श्रीलंकेत वातावरण तापला थंयसान पेपर येवंक कळाव जाता. सरकारान नव्यान वाडिल्ल्या दरान ऑर्डर घाल्या. सरकाराक 1 कोटी मायज मोडचे पडटले. 30 जून मेरेन पुस्तकां शाळांनी पावूं येतात. शिक्षण खात्यान पास आउट भुरग्यांची पुस्तकां मागयल्ली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. महाराष्ट्रात महाआघाडीचे सरकार चल्ले. मुख्यमंत्री उद्धवान सरकारी बंगलो सोडलो. बंडखोर फुडारी एकनाथ शिंदेची सेना गुवाहाटींत 41चेर पावली. ठाकरे शिवसेनेकडे उरले 14. शिंदे गट 2/3 जाल्ल्यान ठाकरे सेनेन भाशा बदलली. महाआघाडीची सोडपाची भाशा. खासदारूय शिंदे सेनेचे वाटेर. शिंदेची राज्यपालाक मेळपाची तयारी. राज्यपाल कोश्यारी हॉस्पिटलांत. 1-2 दिसान डिस्चार्ज. आपण शिवसैनिक असले असं सांगताय. आम्ही शिवसेना सोडणार नाही असं सांगताय. पण आमची भूमिका फक्त सध्याच्या सरकारविषयी आहे. त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे. तुम्ही इथे येण्याची हिंमत दाखवा. समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा. नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल. 24 तासात परत या. हे मी परत सांगतो. मी जबाबदारीनं 24 तासात तुम्ही मुंबईत परत या. उद्धव साहेबांसमोर आपण बसू आणि तुमची जी भूमिका आहे ती स्वीकारण्यासंदर्भात नक्की विचार केला जाईल. मजगती सिंधुदुर्गाचो आमदार वैभव नाईक दाबोळे मीडियाक सापडलो. तो म्हणटा आपण उद्धव ठाकरे वांगडाच. अभी ठीक होगा सिचुएशन और हम सब MLA ज़्यादा से MLA उद्धव जी के साथ है और साथ रहेंगे. सर अभी फिलहाल तो जो एकनाथ शिंदे साहब हैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन हुआ है या क्या? एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि शिवसेना के आइडियोलॉजी में कुछ चेंजेस हो गया. जो बाल साहब ठाकरे का शिवसेना था और वो जो अभी है ऐसा कुछ है सर? आपको क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है. शिवसेना का आइडियोलॉजी पहले था वही है और आगे भी वही रहेगा. मगर कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम है मगर वो जल्दी छूट जाएगी.
राती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेन सरकारी वर्षा बंगलो खाली केलो. दुसरे वटेन एकनाथ शिंदेच्या कॅम्पात बंडखोरांचो आंकडो वाडटा. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण शिंदे राज्यपालाक मेळपाचे तयारेत. सद्याक महाराष्ट्रात सरकार गेलेच, आता पार्टी हातातली वचत म्हूण ठाकरे कॅम्पात भिरांत. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पोटा पाणयाचेर आयले काय उपाशी करीत तो वेवसाय. गोंयांत मायग्रंट टोळयांचे आता नवे नवे धंदे. मसुंडींतल्यान जळिल्ल्यांची अस्थी गोबर एकठांय करप, तो न्हंयचेर धुवप, तातूंत मेळटा ते भांगर काडून विकून पोट भरप. खांडेपार न्हंयचेर असलो प्रकार नजरेक आयला. असले काम करतना एके मायग्रंटांचे टोळयेक एक्टिव्हिस्ट संदीप पारकारान धरली. खांडेपारा पुलापोना एक टोळी म्हणल्यार एक 2 जाणां भुरगे आनी 2 बायलां एक हाडां हाडटा पिशवेन भरून आनी ती त्या नदयेन धुता आनी तितूंतल्यान ती भांगर सोदता. हो नवो प्रकार आता गोंयांत दिश्टी पडपाक लागला. हे कितें करता काय म्हूण पळोवंक ताचे फाटल्यान आमी गेले. पळोवंक गेल्यार हो वेगळोच उद्देग धंदो ह्या मायग्रंट्सांनी सुरू केला. विचारल्यार त्या टोळयेचो मुकादम स्वता ही गजाल कबूल करता. ही मसणीची रे ते व्हाळान तुमी धुवपाक कोण हाडलो मुगा? म्हाका खबर ना बाबा. थिंग वचपाचे आमी, ताका लागून हिंग गेले आमी. वचपाचे ते व्हडली नदी आहा न्हू, थिंग वचपाचे आमी. मिस्टेक जावन हिंग गेले आमी. मी हात दवरून कितें करतलो? वॉश करता बाबा आमी. आनी कितें करपाचें म्हणजे हाडा? ते कितें भांगर बिंगर आमी काडटा बाबा. आमी पोटाक लागून ते वय. हो प्रकार उक्ताडार हाडपी एक्टिव्हिस्ट संदीप पारकार ताणें शिटकावणी दिवन ते टोळयेक खंयच्यान हावडली. पूण प्रकार बंद जावपाची शाश्वती ना. जवळ जवळ 20 पिशव्यो एशीस हाडां बी आसता पळय न्ही ते मसंडेतले ते सगळे भरून हाडला आमच्या व्हाळार. मातसो बेगीन येवन सगळी माती हाडल्या मडगांवच्यान हाडल्या थंयचे मसंडेतली. पूण हाती घेतले हे क्या हें काय म्हणून तो म्हाका बोलो पात्रां बी बोलो मसंडेतले बोल हाडटा आनी ते सगळे कलेक्ट करता आनी तुमच्या व्हाळार आमी धुवन काडटा आनी भितर आमकां खंय तरी आमकां भांगर मेळटा. परत जर खंय नॉट ओन्ली इन खांडेपार खंयचे वॉटर पडिसान जर तुमी गावली जाल्यार हांव पुलीस कंप्लेन करतलो आनी हांव तुमकां भितर हिडटलो सांगलें. तुमकां हें करपाक रायट ना. कोविड वेळार असो प्रकार जाला खरो. कोविडान सोंपिल्ल्यांक थेट मसुंडीन लासून विलो लावपाचे प्रकार घडल्यात. तांकां कोण हात लावपाक तयार नासताले. तांच्या बॉडी बरोबर तांच्या आंगार आशिल्ले भांगरूय गोबरा भरवण. थोड्या फामिलींनी अंत्यविधीक कुडीचेर भांगराचो कुडको दवरपाची प्रथा आसा. तातूंतल्यान आतां हे नवीन धंदे सुरू जाल्यात. हे टोळी सध्या सगळे कडेन भोंवत आसा पोतयो घेवन आनी हे आमी आतां तुमच्या नदरे मुखार हाडून दिल्ले आसा. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. फुडल्या एप्रील मे मेरेन दरेक मतदारसंघात 10-12 नवे बंधारे. 15 जुलय मेरेन उदक साठोवंक गोंयभर 15,000 पिट्स मारपाची गरज म्हूण उदका स्तोत्र मंत्री सुभाष शिरोडकर सांगता. साखळे रवींद्र भवनान जलशक्ती अभियाना सकल कॅच द रेनाचे उक्तावण. उदका सांबाळपाक वावुरपी शाळांक इनामां. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयांत 6 धरणां. सद्या भिवपाची गरज ना. 15 जुलय पर्यंत साधारणशी 15,000 पिट्स जावपाक जाय गोंयभर. मतदारसंघ आसा बापरे आता पुढाकार घेतो आणि कमीत कमी 1000 ते 2000 पिट्स तुमच्या जावपाक जाय. पंचायत मेंबर, सरपंच, जिल्हा पंचायत मेंबर, आमदार पुढाकार घेणार किंवा एखादी वेगळी पॉलिसी फाडलं आणि त्यांना जर हे टार्गेट असं पण 15,000 हे टार्गेट द्यायची करू शकतो. म्हणजे मला असा भावनाशास्त्राचा अर्थ असा की 15 जुलै पर्यंत आणि नंतर जाऊन उपयोगी लक्षात घ्या. आम्हाला डबल करतात आणि त्यावर ही भावना विचार असा की प्रत्येक मतदारसंघात कमीत कमी 10 ते 15 बंधारे उरूच्या सीझनामध्ये मार्च एप्रिल जावपाक जाय. वॉटर कन्झर्वेशन संबंधी पाणी साठवणे संबंधी त्या पाण्याचा उपयोग करपा संबंधी बेस्ट प्रॅक्टिसेस ज्या स्कुलांत घेतल्या त्या स्कुलाक त्या तालुका पातळीचेर पहिली इनाम आसा पळय ते 15,000 रुपयाचे आसतले. जाका पहिले प्राइज आसता पळय 15,000 आसतले आणि दुसरे प्राइज आसता पळय ते 25,000 रुपयाचे आसतले. वेगवेगळ्या पद्धतीचे फक्त आम्ही सुर्ला गावात आमच्या पहिले फावटी म्हणजे पुराय भारत देशात खंय जावंक ना ती सिस्टम इरिगेशन आपले मायनिंग पिठांतल्यान उदक काडून इरिगेशन सिस्टम डेव्हलप करपाचें मिनरल फंडांतल्यान स्प्रिंकलर बसोवपाचें काम. उरलेले मायनिंग पीट्स आमी फ्युचर म्हणजे ते इरिगेशना खातीर वापरपाची आमची तयारी आसा. म्हाका दिसता वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ताणें आपल्या 6 डॅम्स जे आसा डॅम सायट त्यो डॅम सायटीच्यो उलयलो
आम्ही सगळ्यांना भाग्यवान आसा. स्वामी विद्याधिराज हांचे पयले पुण्यतिथी निमतान काणकोणा पर्तगाळ मठांत मोठो महोत्सव जातलो. महोत्सव 8 ते 10 जुलय असो 3 दीस आसतलो. धार्मीक विधी, हवना बरोबर सांस्कृतिक कार्यावळी जातल्यो. महोत्सवाक मुख्यमंत्री आनी राज्यपाल आमंत्रीत. फुडल्या म्हयन्याचे 8, 9 आणि 10 तारखेक हांगा एक मोठो भव्य कार्यक्रम जावपाचो आसा. तो म्हणजे आमचे 23वे वृंदावनस्थ स्वामी श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज हांची पूर्ण प्रथम पुण्यतिथी महोत्सव हो मनोवपाचो मोठ्या निर्णयाने विशय हे घेतलो निर्णय. तशेंच स्वामी महाराजांचे श्री विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराजांचे मार्गदर्शन घेवन आमी फुडें सरले आनी एक भव्य कार्यक्रम असो जावचो अशें म्हटलो निर्णय सगळ्यांक दिसलें. त्या प्रमाणे 8 तारखेक, 9 तारखेक आनी 10 तारखेक 3 दीस भरगच्च कार्यक्रम, धार्मीक विधी जातल्यो, हवनां जातलीं, तशेंच सांस्कृतिकूय कार्यक्रम जातले. गोयचो राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लयच्या हातान मिरेकल्स ऑफ कलयुग पुस्तकाचे विमोचन राजभवनार जाले. ब्रिंडा श्रीकुमार हिणें हें पुस्तक बरयलां. पुस्तक तिच्या अणभवांचेर, स्वामी सत्य महामुनीन केल्ल्या मार्गदर्शनाचेर, अजापांचेर आदारीत आसा. Here it is written, what are the troubles I have undergone in my life, how my Guru entered into my life, what are the siddhis my Guru has, how my Guru has made miracles in the life of so many people, how Anjaneya Swami came into my life. What are the miracles Anjaneya Swami? It is not a spirit, it is not an energy. It is a living God. Anjaneya Swami entered into my life. What are the miracles Anjaneya Swami shown? That is all written in the book. That concept, Egam Satupra Dharma, Sarva Dharma Samabhava, all are reflected in meditation and yoga and other things. Its true spirit may be inculcated among the new generation, and Swamiji's effort, of course, is a landmark achievement as far as Goa is concerned. And Goa, our Kishorji, our madam depicted as Devabhumi. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവിധ ആഞ്ജനേയന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഞ്ജനേയ നാമത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. कोपेलां, फुलां, फळां आनी पावसाचो उटंगार गोंयकार क्रिस्तांव सांजावाचे मुडान सेंट जॉन बाप्तिस्ताचे फेस्त क्रिस्तांव सांजाव फेस्त म्हूण फुलयतात. इगर्जींनी मिसा उपरांत बायन तळ्यांनी उडयो मारून गिटार आनी घुमटाच्या तालार सांजाव फुलयता. अंदू सांजाव 2 दीस गोंयभर विवा सांजाव. हो आमचो ट्रेडिशनल सोंजाव. एक्चुअली तो 24 तारखेर येतालो, पूण ह्या वर्साक तो 23 तारखेर आख्खे इगोज मात सेलेब्रेट करता. कित्याक 24 तारखेर जेजूच्या काळजाचें फेस्त आयलें देखून त्या दिसाक खंयचे दुसरे सांताचें फेस्त करिनात, पूण हो सोंजाव आमी 23 तारखेर दवरला. आनी हे आमचें ट्रेडिशनल जे वर्सा होडीचें आमी चालूच दवरला. हें ट्रेडिशन आमी कित्याक दवरला, आमच्या फुडल्या जेनरेशनान हीच आमची परंपरा मुखार व्हरूंक आनी गोंयची दायज सांबाळूंक हे आमचे आवडे, हे आमच्या गांवच्या भुरग्यांचे आवडे, आमच्या वडिलांचे आवडे. आमी ते आमच्या ल्हान भुरग्यांक आमी शिकयतात. बांयत आमी उडी मारतात, पूण आतां कितें बांय सगळे आमगेले हाल्ले उडी मारपाचें आमकां कोणाक दिनाय, कित्याक इट्स व्हेरी रिस्की. सो तेका लागून ते बांय आमी दिले ना, कित्याक आमकां नाका कोणाक त्रासान पडलेले. आनी आमचें सेलेब्रेशन आसा
सेंट जॉन बॅप्टिस्ट इगोजे लागीं. सो आमच्या समुदायाचो एक सांजेचो वेळ. आमचे धाकटे अशे व्हडले सगळे मेळून आमी वर्साचे वर्साक सोबयतात आनी हांव सोदमता लोक टीव्ही पळोवन आमची उमेद घेवन तुमी उलयताय म्हणून. विवा संजय! खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.